साद्या काळाचो 19वा इतर जराल प्रस्तावन. आज आमी साद्या काळाच्या 19व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमतांव आनी आयची सर वाचपा आमकां जागृत रावन भावार्थान थीर रावंक उलो दिता. आमचो धनी जावन आसच्या आमच्या रसनाराक सदांच जागे रावन ताच्या येण्या वेळार ताका भेटल्यान आमी ताच्या मोगाक आनी होगलेकेक पात्र जाता. हर एक क्रिस्तांव राखता ताच्या येण्याक आमी योग्य जावच्याक आमकां मन बदलावपाक आपयला. देखून आमी आमकांच उक्ते रावन गरजेंत आसच्या आमच्या भाव भयणांक आमी पावूंक जाय. आमच्या भाव भयणी थंय आमच्या सोम्याक आमी भेटता. ह्या पासून जेजून सांगली उतरां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा मदले एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें म्हणलें सत मतीन दवरून पेल्या सेवेंत जिनी सारया. कित्याक सोमी केन्ना येता म्हणलें आमी नेणां. तरी हर एक घडी राखून रावंक जाय. ताच्या येण्याक जागे रावून ताका मेळूंक आनी ताचें बरेंपण जोडूंक आमकां सादी जावंक आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमकां आदार दिवं म्हूण मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. जाणवायेचें पुस्तक. आमचो भावार्थ आमी करण्यांनी दाखोवंक जाय म्हणलें आमकां उगडापें करता. आयच्या पयल्या वाचपाचो बरयणार साल्मावराय आपल्या लोकाच्या भावार्थान शाळेपण पळोवन सदां देवाच्या भावार्थान थीर आनी जागृत रावंक जाय म्हणलें तांकां जागृतकाय दिता. तर आमच्या भावार्था विशयांत जाणा जावंक आनी सदां जागृत रावंक उलो दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. हेब्रेवकारांचें पत्र जुदेव धर्मांतावन क्रिस्तांव जाल्ल्यांक बरयलें. क्रिस्तांव जाल्ल्या वरवीं तांकां चड कश्ट आसले. असल्या परिस्थितींत हेब्रेवकारांचो बरयणार अब्रामाचें निदर्शन दिवन तांच्या भावार्थान थीर आनी जागृत रावंक उलो दिता. तर आमच्या भावार्थान थिरासन सांबाळूंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयची सुवार्थ आमकां सदांच तयार रावंक उलो दिता. सोमयाचें येणें केदळा जातलें तें कोणाकच कळीत ना, पूण आमच्या बऱ्या करण्या सांगता आमचें जिवीत सदां जागृत रावन जिवंक जाय म्हूण जेजू आमकां ओपारी मुखांतर जागयता. तर ही सुवार्थ आतां आमी चिंतून आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें. पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, सगळे पवित्र सभेन आनी तिच्या मुणयाऱ्यांनी संवसारी पयणा वेळार सर लोकांक जागे आसून आनी विस्वासान सडवंदराक मेळूंक फावो तें प्रेरण दिशें तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. दुसरें. देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या सर मुखेल्या सांगता आमी सर नागरिकांनी विस्वासीपणान वावरून एक भद्र राष्ट्र बांदून हाडूंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. तिसरें. पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या कुटुंबांतल्या सर मालगड्यांक आनी उत्तरप्रायेच्यांक कुडीक भलायकी, मतीक समाधान आनी जिवितांत तृप्ती, कुटुंबांत खऱ्या मागण्याचो स्पिरीट दी म्हूण मागता. चवथें. कुटुंबांत शांती समाधाना पासून. कनवळ्या बापा, कुटुंबांत घोवा बायले मदें समजणी आसा कर. ल्हान ल्हान संगतींनी एकामेकाक थंय लढाय करिनासतना कुटुंबाचें आनी भुरग्यांचें बरेंपण चिंतून शांती सवस्कायेन जिवंक काजारी जोड्यांक तुज्या सोंसणिकायेन भर म्हूण मागता. पांचवें. फिरगस कुटुंबा पासून. विस्वासी बापा, आमच्या फिरगस कुटुंबाक तुज्या मोगान थीर कर. संवसाराच्या राटावळींनी बुडून रावनासतना सदांच देखीवंत क्रिस्ती जिवीत जिवच्या मुखांतर तुज्या येण्याक तयार रावंक आमकां सुडसुडीत कर म्हूण मागता.